आयकलां आसतलें जिनोमीक सिक्वेन्सीचे आमचे गोंयांतले रिजल्ट्स आयल्या म्हणून. सो जिनोमीक सिक्वेन्सींग आमी सॅम्पलां पयलीं बीन धाडटाले, हेच्या पयलीं बीन समवेर आमचे डिसेंबरांतल्यान सुरू जाल्ली. आतां आमी सेकंड वेवाचे सॅम्पल्स जे धाडटा ते आमचे एक NCCS किंवा नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स पुणे ह्या लॅबोरेटरीन वता. आनी पयलीं सारके NIB पुणे जे वताले पळय न्हू ते जाग्यार आतां तेच्याच इक्विवलंट जी लॅबोरेटरी आसा त्या लॅबोरेटरीन वता, NCCS पुणे. आनी ही लॅबोरेटरी आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान डेजिग्नेट केल्या फॉर दीस जिनोमीक सिक्वेन्सींग स्टडी. आतां हे सिक्वेन्सींग स्टडीच्या अंडर आमी सेकंड वेवाचे ऑलमोस्ट 122 सॅम्पल्स धाडिल्ले अजून पर्यंत गोंयाच्या. आनी ह्या 122 सॅम्पलांतल्यान आमकां 33 किंवा 33 रिपोर्ट्स आयिल्ले आसा. ह्या 33तले 26 जे रिजल्ट्स आसा ते डेल्टा वेरियंट आसा आनी 6 आसा ते कापा वेरियंट आसा आनी एकूच रिपोर्ट आमकां अल्फा वेरियंट आसा. आतां कालच्यान हे सगळ्या मिडियान येवपाक लागला आनी ही जी नांवां जी आसा म्हणजे सगळ्या लोकांक सामकीच नेवी जाल्या. पूण ही हो खंयचो नेवो स्ट्रेन न्ही, हो स्ट्रेन पयलीं बीन आशिल्लो. तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें हेच्या पयलीं आमचे डॉक्टर्स, डीन, आमचो मिनिस्टर उलयतालो की देर इज समथींग कॉल्ड एज महाराष्ट्रा डबल स्ट्रेन म्हणून आशिल्ली. आनी आमी इवन सेकंड वेव जेन्ना चालू आशिल्ली, जेन्ना आमी मिडिया ब्रिफींग करताले तेन्ना सदांच सांगताले की चड करून आमकां ही महाराष्ट्रा डबल स्ट्रेन आसा आनी ताच्या खातीर आमचे केसीस इतले फास्ट वाडटा म्हणून. सो आतां कितें जालां की फाटल्या एक 10-15 दिसां भितर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आसा तांच्यांनी हे सगळ्या स्ट्रेनाक नांवां दिल्यात. आनी ही जी महाराष्ट्राची डबल स्ट्रेन म्हणून आसा पळय न्हू ताचें नांव जालां डेल्टा आनी महाराष्ट्राचें सिंगल स्ट्रेन आसा ताचें नांव जालां कापा. सो ही पयलीं बीन आशिल्ली स्ट्रेन आनी ती स्ट्रेनीचें नांव हें फक्त चेंज जालां. सो ह्या नांवा खातीर लोकांनी भिवपाची गरज ना. पूण एक मात आसा, जी काळजी घेवपाक जाय आमकां पळय न्ही ती फाल्यां सकयल खंयचीय फाल्यां येवं म्युटंट, नेवो म्युटंट सुद्दां येत रावतलो. पूण खंयचोय नेवो म्युटंट येयलो सुद्दां न्हू जाल्यार आमची जी काळजी घेवपाची आसा किंवा प्रिकॉशन्स घेवपाचे आसा ते सेम उरतले. किंवा जी ट्रिटमेंट घरा कडेन आसतली पळय किंवा हॉस्पिटलान आसा पळय ती सेम तशीच कंटिन्यू जातली. डॉक्टर पेशंटाक पळयतलो आनी पेशंटाक जशी गरज आसा तेजे वयल्यान ट्रिटमेंट दितलो. सो जे प्रिकॉशन्स आमी जे म्हणटा पळय न्ही, मास्क घालचें किंवा सोशल डिस्टन्सींग करचें किंवा खंयच्यान भायल्यान घरान सरलो की हँड सॅनिटायझेशन किंवा हात साबणान धुवचे हें चालूच दवरपाचें. दुसरी नेवी गजाल आतां काल 1-2 दिसाच्यान येता की डेल्टा प्लस वेरियंट म्हणून एक येयला. हो डेल्टा प्लस वेरियंट महाराष्ट्राच्या बरोबर बाकीच्या एक 7-8 राज्यांनी सुद्दां येयल्लो आसा. आनी सो डेल्टा प्लस जो वेरियंट आसा पळय तेजे आजून तरी गोंयान केसीस आमकां मेळूना. आमच्या खंयच्या जिनोमीक सिक्वेन्सींग स्टडीन डेल्टा प्लस हो वेरियंट येवना. डेल्टा आसा आमचे कडेन. आतां डेल्टा जो आशिल्लो पळय तितून 2 म्युटेशनां आशिल्लीं आनी आतां हो जो नेवो वेरियंट आसा तितून 3 म्युटेशन आसा, तेज्या खातीर ताका डेल्टा प्लस म्हणटा. पूण असो डेल्टा प्लस जो येयला पळय न्हू तितून आनी डेल्टान प्रिकॉशन घेवपाचें कांयच फरक ना. दोनूय केसीसान आमी प्रिकॉशन्स तेच घेवपाक जाय. सो भिवपाची गरज ना, पूण खबरदारी घेवपाची गरज आसा. तिसरी गजाल जी चल्ल्या खूब आतां मिडियान की जी थर्ड वेव आमी जे म्हणटा ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर ह्या म्हयन्या भितर येवपाचे चान्सीस खूब आसा. पूण आमी जितले वॅक्सिनेशन घेतले लोक पळय न्हू तितले आमची थर्ड वेव येवपाचे चान्सीस कमी जातले किंवा आमचो जो पीक आसा किंवा नंबर ऑफ केसीस ज्यो थर्ड वेवान येवपाक आसा पळय ते तितले कमी येतले आमी जितले वॅक्सिनेशन वाडयतले. पूण एक काळजी सगळ्याक आमी आयकता की थर्ड वेव येतली ती भुरग्यांक चड बादतली काय म्हणून. मोर चिल्ड्रन्स वील बी एफेक्टेड म्हणून अशे आमचे खूब कडेन स्टडीज येतात. आतां हें कित्या वयल्यान म्हणटा की आतां सद्या जो वॅक्सिन आसा तो फक्त 18+ लोकां खातीर आसा. 18 आनी बिलो हेच्या खातीर वॅक्सिनेशन सद्या तरी ना. ताच्या खातीर हें म्हटलेलें गेलें आसा. पूण आमी जर काळजी घेतली जाल्यार हें सुद्दां आमकां आडोवपाक जाता. सो जितलें जाता तितलें भुरग्यांक घराच्या भायर व्हरपाचें ना किंवा गर्देन व्हरपाचें ना. तुमी जेन्ना डेली मार्केटान वता किंवा शॉपिंग मॉलान वता भुरग्यांक थंय व्हरू नाका. इवन फॅमिली फंक्शन्स असले किंवा कसलेय ज्या जाग्यार गर्देची आसा पळय न्ही त्या गर्देच्या जाग्याचेर भुरग्यांक घेवन वचूं नाका. जेणे करून आमच्या भुरग्यांचो जो संपर्क आसा पळय न्हू लोकां भितर तो कमी जातलो आनी तितून तांकां जावपाचे चान्सीसूय कमी जातले. आनी जर घरान जे व्हडले जे आसा ते डेली जे भायर सरता कामा खातीर किंवा शॉपिंगा खातीर वा बाकीच्या गरजे खातीर ते भायल्यान जेन्ना घरान येता पळय न्हू तेन्ना आमी जे कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आसा ते सगळ्यांनी सारकें सांबाळून प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार मास्क कंटिन्युअसली घाला, हँड वॉशिंग करा जेन्नाय तुमी भायल्यानच्यान घरान येता तेन्ना आनी प्लीज गो आउट वॅक्सिनेट युअर सेल्फ. कोणाचें वॅक्सिनेशन अजून मेरेन उरलां 18+, जे आमच्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर या आनी वॅक्सिनेशन घेया.